आश्वासन दिवन खूप तेंप जालो मात अजूनय आश्वासनाची पूर्तता जाल्ली ना म्हूण कदंबा कामगारांनी ट्रेड युनियन काँग्रेसीच्या बॅनरा खाला रिमायंडर दिवंक मंगळारा 31 जुलयाक धरणें धरपाचें थारायलां। कदंबा कामगारांक 7व्या वेतन आयोगाचो लाव मेळटलो अशी मागणी घेवन ते मंगळारा एकठांय येतले। 2 वर्सां आदीं तांकां आश्वासन दिलां अशें कामगार फुडारी क्रिस्टोफरान पत्रकार बसकेंत सांगलां। पणजेचे नार्डेक्स गोवा खातीर गौतम शिरोडकार। मुख्यमंत्र्यान आमकां नोव्हेंबर म्हयन्यान आपयले, दॅट वॉज इन 2017, आनी जेन्ना आमी मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे इन अ डेलिगेशन, चेअरमॅन वॉज देर, मिस्टर कार्लोस अल्मेडा, मिस्टर डेरेक नेटो पेरेरा वॉज ऑल्सो देर। सो तेणी आमकां सांगले आनी आश्वासन दिलें 7 दिसां भितर 7th पे कमिशन हाचे बेनिफिट कामगारांक मेळटले 7 दिसां भितर। जेन्ना गोंयचो वरिष्ठ मुख्यमंत्री आमकां आश्वासन दिता तेन्ना आमी थारायलें आनी मुख्यमंत्रीच्या सांगण्या प्रमाणे जो स्ट्रायक नोटीस दिल्लो, जो लेबर कमिशनरा फुडें डिबेट जातालो आनी तेजेर आमचो संघर्श चलतालो, तो स्ट्रायक नोटीस आमी फाटीं घेतलो। आनी स्ट्रायक नोटीस फाटीं घेतना KTC कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्या मॅनेजमेंटान लिखीत रुपार आमकां आश्वासन दिलें, एश्युरन्स दिलें की एका म्हयन्या भितर आमी 7th पे कमिशन रेकमेंडेशनाचे बेनिफिट कामगारांक दिता आनी एग्रीमेंटाची कॉपी युनियनाक थंय धाडटा, ड्राफ्ट एग्रीमेंट धाडटा एका म्हयन्या भितर। आतां कितलोसो वेळ गेला, 2.5 वर्सां आमी रावल्यात। आमी सरकाराक खूब तरेचे मेमोरंडम आनी ऑल कायंड्स ऑफ रिक्वेस्ट आनी कितें म्हणटात ते आमी धाडल्यात। मोदेंच मुख्यमंत्री बरो ना जालो, तेका विदेश वचचो पडलो चिकित्सा करपाक। आमी 3-4 म्हयने वगैरे रावले आनी आतां आमी जेन्ना कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशना लागीं गेले आनी विचारलें कितें जालां, फायल हॅज बीन मूव्ड, दीस इज गोईंग ऑन फॉर द लास्ट, फायल आमी फुडें धाडला। मुख्यमंत्री बरो जावन येयला आनी ही इज इन द सॅडल व्हेरी मच। हेका लागून आमी मुख्यमंत्र्याक चीट धाडला आनी सगळ्यांक कितें सांगपाचें आमी केलां। तेका लागून सगळ्या कामगारांनी थारायलें की आमी कांय तरी उगडास करपाक परतून वी हॅव टू हॅव अ पब्लीक डेमॉन्स्ट्रेशन। वी कॉल इट अ पब्लीक डेमॉन्स्ट्रेशन टू रिमाइंड द गव्हर्मेंटाक याद करपाक की KTC ड्रायव्हर्स ह्या कामगारांचे, ड्रायव्हर्स अँड अलायड वर्कर्स सगळे जे स्टाफ आहात तेंचे प्रश्न 7th पे कमिशन बेनिफिट्स तांकां मेळपाक जाय आनी इमिडिएटली मेळपाक जाय, इमिडिएटली सेटलमेंट जावपाक जाय आनी मुख्यमंत्र्यान पॉझिटिव्हली हाचेर डिसिजन घेवपाक जाय। इट व्हेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड आमचो ह्यो डिमांड आसा आनी हेका लागून फाल्यां सकाळीं आमी क्रांती सर्कल ऑपोजीट कदंबा KTC टर्मिनस पॅन्जिम आमी मेळटले 10:30 आनी आमी सरकाराक परतून उगडास करतात आनी वी अपील टू द मॅनेजमेंट ऑफ कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन बऱ्या भाशेन ह्यो प्रश्न सेटल करात।